प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 14वो विसवोर, वोड 1 ते 12 पर्यंत 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आणि ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणले, जोआन बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. हे पासो ताचे वरवीं ओचोरया जाता. तुझ्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें करतूब सारकें न्हय. अशें जोआन बातिस्तान हेरोदीक सांगलेले देखून हेरोदायस म्हणलोल्या आपले भाव फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोडानूच जोआन बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोनकोणीन घाल्लो. तो ताका जिवीशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसाक हेरोदायसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसायले. आपल्या आवयचे शिकवणे प्रमाणे तिणें मागले, एका ताटांत आंगा आनी आतां म्हाका जोआन बातिस्ताचे शीस घालून दी. राजा खोंती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागोन आनी पोंक्तीक बसलेल्यांचे बिदेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जोआवाचे शीस कापले. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जोआवाचे शीस आयले आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आतां आपलें शिकोवण कॉमेस करता आख्या गांवांनी इस्रायलाच्या पोरजे कडेन. आनी जेन्ना ह्यो सगल्यो मिरागरी करता, जेजूची कीर्ती उपासता, हेरोद पातशाय कितें म्हणटा? हेरोद पातशाय म्हणटा, हो जो सगळें काम करता हो जावन आसा जोआन बातिस्त. कित्याक? जोआन बातिस्ताक हेरोद पातशायन जिवेशी मारलोलो. हेरोद पातशाय एक बरें जिवीत जियोनासलो. ताणें आपल्या भावाची बायल हेरोद्यासा बरोबर ताणें संबंद दवरलोलो आनी आतां तें पातकी जिवीत तो जियेतालो. आनी जेन्ना आमचो जोआन बातिस्त तो देवाचें उतर परगट करतालो, ताणें सगळ्या मजार लोकां भोवतीर सांगलेलें की जें हेरोद पातशाय करता, हें जें ताजो संबंद आपल्याच्या भावाच्या बायले बर एकदम बरें न्हय, एकदम वायट, हें पातक तें. आनी ही खबर जेन्ना हेरोद पातशायच्या कानार पडटा, हेरोदियाच्या कानार पडटा, ती आतां एकदम रागार जाता जोआन बातिस्ताचेर. ताका गोड धरून तांकां बोणकोणीन घालता. आनी आतां जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करता, आतां हेरोद पातशाय म्हणटा की हो जावन आसा जोआन बातिस्त, हो पुनर्जीवन जाला. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितें वायट करता आमच्या जिवितान, जेन्ना आमी कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना, आमचें चिंतप, आमच्यो खोन्यो, आमची उतरां जी आमी उलयता, देवाच्या उतराची आड उलयता, आतां कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जी उतरां उलयता, आमची चिंतना आमी चिंतता, आतां आमी जेन्ना देवाच्या उतराची आड घेता, आतां देवान सर आमकां कसल्यो ताळण्यो घालता, आमची चिंतना सगळीं पातकी चिंतना येतात, आमची उतरां एकदम वायट येतात, आमच्यो खोन्यो वायट जाता. आनी आतां आमी दिसान दीस वायट वस्तू करूंक पावता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमच्या मनाची नडसुणी करिना देवाच्या उतरा वयर, हेरोद पातशाय भाशेन आमी तेंच करूंक पावता. हेरोद पातशायन एकदम वायट केलें. ताणें जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारलोलो आनी ताणें एक चूक केल्ली, व्हडली चूक केल्ली. कित्याक जोआन बातिस्त जावन आसलो देवाचो मनीस,
तो बरें काम करतालो. ताका देवान ह्या संवसारान देवाचें उतर परगट करपाक लोकांक आपल्या पातकांचे भोगसणे मागपाक हें शिकोवन दिवपाक ताका धाडलेलो. आनी जोहन बातिस्तान एकदम बरें काम केल्लें. आख्ख्या इस्रायली प्रोजेक्ट ताणें शिकयल्लें कितें करपाचें, कशें तांचें मन बदलपाचें आनी कशें हें शिकोवन जेजू दिवपाचो आसलो फुडें ताका तांची काळजां तयार करपाक हें सगळें करतालो. पूण कितें घडटा जेन्ना तो हें सत सांगता हेरोद पादशाक, जें खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे त्या पादशान करूंक जायनासलें, ताका सांगता तो हेरोद पादशा एकदम रागार जाता आनी ताका जिवेशी मारता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना खरेंच आमी जेजूचे फाटलावदार म्हणटा, आमी खरेंच म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी कोणाच्यो खबरो आयकता? आमी आज आमकांच आमकां एक प्रश्न विचारुया, आमी कोणाच्यो खबरो आयकता? आज्यो ताज्यो न्यूजपेपराचेर हाणें सांगला ताणें सांगला ताच्यो खबरो आयकता, वो आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर येता जें जेजून आमकां सांगलां. भाव भयणीनो, जेन्ना हेरोद पादशाह जिवो आसलो त्या वेळार जेजू आसलो आनी त्या वेळार हेरोद पादशाक जेजूची खबर आयकलो जाल्यार तो आपल्या मन बदलतलो आसलो. तो आपल्या मनाची नडसणी करतलो आसलो आनी खरेंच एक बरें जिवीत जियेतलो आसलो. पूण कितें घडटा, तो जेन्ना जेजूची खबर आयकता तो समजता की जोहन बातिस्त पुनून जिवन जाला आनी आतां ताज्या मनान ताज्या काळजांचेर ताणें वायट केलें तें ताचे कडेन उलयता. तो जें जेजू सांगता तें तो उलोवंक तयार ना, आयकोंक तयार ना. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन जेजू ह्या संवसारान येवन पोत्तून स्वर्गार गेला, पूण आयज ताचें उतर आमचे कानार आहा. आमचें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमी ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरूंक जाय. ना तर आमी चोत्राय धरिना जाल्यार जेजूच्या उतराचेर आमी खरेंच पवित्र आत्म्या उदेशी उतराची उतर घेवन आमच्या मनाची नसुणी करिना, खरेंच उतर पाळिना, तर आमकां कोण सांगतलो, कोण खबरो सांगतलो? देंवचार येतलो, आमकां तायण्यो घालतल्यो, संवसारच्यो खबरो आमी आयकतल्यो, भिरांत येतली, सगळें वायट जें आमच्या जिवितान आमच्या जिवितान येतलें देवाक लागून न्हय. देव बरो देव, ताणें आमकां ताचें उतर दिलां. गरज आमकां ह्या उतराचेर आमची चोत्राय धरूंक, गरज आमकां ह्या उतराची आमच्या मनाची नडसणी करूंक, गरज आमकां हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक. जेन्ना आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलता, ह्या उतर आमी पाळटा, आतां आमी खरेंच हें देवाचें जिवीत जियेता, आमी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या दिसा आमी आयज आख्खें शिवर्तमान आयकलां, खूब वस्तू शिकूंक जाता, पूण आयज आमी फकत एकूच आमच्या मनान धरुया. जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता, देवाचें उतर आयकता, फकत आयकून आमकां कसलोच फायदो जावंचो ना. आमकां जाय त्या मनाची आमची नडसणी करून आनी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळून जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता, आतां आमी हें खरें क्रिस्ती जिवीत, हें पवित्र आत्म्याचें जिवीत आनी देवाचें जिवीत आमी जियेता. जेन्ना आमी देवाचें जिवीत जियेता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी आमी दुसऱ्यांकूय ही बरी खबर दिवपाक आमी पावता. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव सजमतां तुमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्तेल्यात. हें उतर आयकोन तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें वाचून त्या पवित्र आत्म्यांक सजमणी दिवपाक तुमी भावुरतेल्यात. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव